आयज नोवेनाचो 7वो दीस. मान्योत आग्नेल आपल्या जिविताचे कार्य आत्मिकतायेन नियाळून संस्थेन जियेलो. जेन्ना आमी एकामेकाचे चितान आयकतांव तेन्ना आमकां दुसऱ्यांचो अनुभव मेळटा. आमच्या तशेंच हेरांच्या जिवितान देवाच्या आत्म्याची गोड्डिता पळयतांव तेन्ना आमच्यो चुक्यो आनी आमची असोक्ताय मानून घेतांव. आनी आमी कितेंय करूंक वो निर्णय घेवंक वेताना देवाच्या आत्म्यान आमकां आदार दिवंक विनयतांव. मानेवंत आग्नेलाची आत्मिकताय उचल्या पावंड्यावेली आसली. ताणें आपल्या शेगुनी जिवितांतल्यान क्रिस्ताचो दोम सगल्यांक फाकयलो. जंय राग वसतालो थंय ताणें मोग वंपलो. ताच्या फिरगोस्कारा मदें दुस्मानकाय चलताली तांकां बापणाच्या एकवटांत जिवंक शिकयलें. आनी तांची किजिलां जोगडी इश्टागोतीच्या उज्यान लासून उडयली. येयात आनी देवाची कृपा अनुभवात. मिसाची इंतेसावा बोरी भलायकी तशेंच मानिवंत आग्नेलाचे मोजोतीन मेळ्ळोले उपकार फावो जाल्यात म्हूण दिनवासता एंड्रू मिनेझीस आनी ताची फामील पोरबोरी. घोराब्यांत शांती आनी बोरी भलायकी मागता मारिया ऑलिवेरा सांताक्रूज. एथन साल्दाना बोरी भलायकी मागता एरमिता फेर्नांडीस राया. ह्या मिसांत वांटो घेवंक रोमार आयल्या बोरी सांत फ्रांसीस सावियर इगोर्जेची फिरगोस्कारा आनी तांचो पादविगार पाद्री विक्टर फेरांव तुमच्या इंतेसावा पासत आमी मागता. सगळीं आमी उबी रावुया. Pormeshwara Vakala Shekashek Pritumevor Devak Sorkita Gaya Noveki Rutsun Gaya Pormeshwara Vakala Shekashek Pritumevor Devak Sorkita Gaya Pormeshwara Chamana Gita Gayo Nagoda Oikadan Kav Devache Purgotata Rodache Rutsun Gaya Pormeshwara Vakana Shekanshek Pritumevor Devak Sorkita Gaya Noveki Rutsun Gaya Pormeshwara Shek Pritumevor Devak Sorkita Gaya. बापाची पुताचे आनी पवित्र आत्म्याची नावी सुरविस्पोर तुमची सोवी आसूं. तुमचे सवे आसूं. आयज नोवेनाचो 7वो दीस. आयचो विशय मानिवंत आग्नेल आपले कार्य आत्मिकतायेन चलयतालो. मानिवंत आग्नेल आमच्या जिविताक एक नमुनो जावन आमच्या जिविताचे यात्रेक आत्मिकतायेन चलून आमकां शिकयता. ही यात्रा करतना भावार्थान आमी जागृत जावं आनी पवित्र आत्मो दाखयता ती वाट आमी चलोवंक आमी फिकीर घेवंक जाय. जेन्ना आमी पवित्र आत्मो दाखयता ते वाटेर चलतल्या
तेन्ना की आमचे निर्णय फलादीक जातले. ह्या मिसाचे भेटेन ही कृपा आमकां मागून घेवया. आयचो दीस केरीत भाशेन पिडिवंत आनी निराशीत जाल्ल्या खातीर भेटयला. तांणी आपले कोश्ट दुखांनी जेजूचे कुर्साचे नदर मारून गोठाय घेवंक तांकां बापाचो आदार ह्या मिसा बलिदानांत मागुया. आनी साबार पावटी बायग्योंत मानिस्त आमच्या पादाग्नेला भशेन आमी केरीत भशेन आत्मीकताय ओळखूंक जियोंक स्पिरिच्युअल लायफ आमचें न्हयच भक्तीपणान पूण आमकां आत्मीकताय स्पिरिच्युअलिटी दाखयता ती वाट आत्मीक वाट म्हूण ओळखूंक चुकल्यावन देखून देवाचें एकामेकाचें बगसणें आमी मागुया. हांव पातकी सर परवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायट धरून बरी सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या सोड बायगून सुद्दां सांकवार मरे सगळ्या दुलतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणो म्हजे खातीर आमच्या सर्विस्परादे लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर परबीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. सोल बोलीस देवा आमचे मोगाल बापा, तुज्या पुतान आमचे कश्ट आपणाचेर घेवन कश्टाचें म्हत्व आमकां उगडून दाखयलें. पिडेन कश्टवतल्या आमच्या बाबा भयणी खातीर आमची प्रार्थना आयक. दुखींत आनी पिडेंतूय आपूण सुभागी म्हूण ओळखून जेजू बरोबर संवसाराचे सोडवणे खातीर सोंसणीकायेन आनी मोगान आपले कश्ट भेटोवंक तांकां कृपा दी. आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देवचे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनान. आमेन. बागिवोन सुवावाचे पयले चिटी वेले वाचप. प्रितीच्यानो, देवान पयलो आमचो मोग केलो देखून आमी मोग करुया. हांव देवाचो मोग करतां अशें कोण म्हणत पूण आपल्या भावाचो द्वेस करीत जाल्यार हो मनीस फटकिरो. आपणाक दिश्टी पडटा त्या भावाचो तो मोग करिना जाल्यार आपणाक दिश्टी पडना त्या देवाचो तो मोग करतलो कसो? खरें, आमी ताचे कडची आज्ञा घेतल्या ती ही, जो कोण देवाचो मोग करता ताणें आपल्या भावाचोय मोग करचो. जो कोण जेजू अभिशिक्त म्हूण सोत मानता तो देवाचो पूत. आनी जो कोण बापाचो मोग करता तो ताच्या भुरग्यांचोय मोग करता. देवाच्या भुरग्यांचो आमी मोग करता म्हूण हे खुणे वरवीं आमकां कळून येता की आमी देवाचो मोग करता आनी ताच्यो आज्ञा पाळटा. कारण देवाचो मोग करूंक म्हणजे ताच्यो आज्ञा पाळूंक आनी ताच्यो आज्ञा जड न्हय. कित्याक जाका देवान जल्म दिला ताणें संवसाराचेर जैत वेला. संवसाराचेर आमी जैत वेला तें हें
आमचो बाबार्थ. देवाचें उतर हें जबाब. तुजे मुखार सर्वेस्परा सरपोट पडटलीं सगलीं राष्ट्रां. सगलीं म्हणुया. तुजे मुखार सर्वेस्परा सरपोट पडटलीं सगलीं राष्ट्रां. देवा, राजाक तुजें शाणेपण दी. तुज्याच नांवान नीत करचो अधिकार राजाच्या पुताच्या हातांत घाल. असो तो न्यायनितीन तुजे पोरजेची म्हणसुबी करतलो आनी तुज्या दुर्बळांक नीत करून दितलो. जबाब. तुजे मुखार सर्वेस्परा सरपोट पडटलीं सगलीं राष्ट्रां. जुलूम आनी जबरदस्ती सोंसतल्यांक तो सोडयतलो. तांचो जीव ताच्या दोळ्या मुखार बोव मोलादीक. थांबनासतना ताचे खातीर मागणी चडटली. दीसभर ताचेर आशिर्वाद मागतली. जबाब. तुजे मुखार सर्वेस्परा सरपोट पडटलीं सगलीं राष्ट्रां. सदांकाल ताचें नांव व्हड जावं आनी सुर्या तोगोसोर तें तोगू. प्रितुमेची सगलीं कुळां ताका लागून आपूण सदैव म्हणटलीं. सगलीं राष्ट्रां ताचें नांव वयर काडटलीं. जबाब. तुजे मुखार सर्वेस्परा सरपोट पडटलीं सगलीं राष्ट्रां. उद्गाराक उबी रावया. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy monis noi sonia vorvi, ja sogam živo asa. Deva to nadleutor, tak sočil posta, Soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy. Sorvespor तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका पोरमोणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुमया. जेसून पवित्र आत्म्याच्या बळान गालिल्याक परत गेलो आनी ताची किर्ती आख्ख्या प्रांतान गाजली. तो तांच्या देवस्थानांनी शिकोवन दितालो आनी सगळीं ताची वडवीक सांगतालीं. जेसू नाजरेताक आयलो. थंय तो ल्हान व्हड जाल्लो. आपले सुवाळ्या प्रमाणे शनवारा दिसा तो देवस्थानान गेलो आनी वाचूंक उबो रावलो. इजायास प्रवाद्याचें पुस्तक ताका काडून दिलें आनी पुस्तक उसयतना अशें बरयलेलें आसा तें ताका मेळ्ळें. सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा. ताणें म्हाका अभिषेक केला. गरिबांक बरी खबर दिवंक, कैद्यांक सुटका परगटूंक आनी कुड्ड्यांक परतून नदर दिवंक, जुलुमांक सांपळेल्यांक सोडूंक आनी सर्वेस्पराचें कुरपेचें वरोस परगट करूंक ताणें म्हाका धाडला. आनी पवित्र पुस्तक कोडून आनी तें सेवका कडेन परत दिवन तो बसलो. देवस्थानान आसलेल्या समेस्तांचे दोळे ताचेर लायलोले आसले. तेन्ना ताणें तांकां सांगूंक सुरू केलें, तुमी आतांच आयकल्लें हें शास्त्र लिखीत आज खरें जालें. आनी सगलीं ताका शाबासकी दितालीं आनी ताच्या तोंडांतलीं भायर सरतालीं तीं माणकुलीं उतरां आयकून अजाप जातालीं. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वखणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या बाबा भयणानो,
मार्टिन हायडेगर नांवाचो एक जर्मन देशांतलो चिंतपी. ताची बरोवपां खूब आवडीची जायत्या लोकांची. जायतो प्रभाव आमच्या देवशास्त्राचेरूय ताच्या बरोवपान केलें. तो जेन्ना संपलो तेन्ना सिमितेरीन तांचे संवये प्रमाणे ताचे जिविताक ताचो संक्षेप करून एका मनशान ताच्या इश्टान म्हणलें, ही वॉज ऑलवेज ऑन द वे. तो सदांच वाटेर आसलो आनी खरेंच तो केन्नाच चिंती नासलो आपूण कितलो शिकला, आपूण कितलो जाणा. स्टील देर इज मोर टू गो. जायती वाट चलची आसा, जायतें शिकचें आसा, जायतें बरोवचें आसा, जायतें करचें आसा, अशें ताचें मन आसलें. तो वाटेरूच आसलो. आनी कशें ताचें बरोवपान मेळटा, एज आय वॉक आय मेक माय वे. हांव चलतां चलतां म्हजी वाट करतां, चलोन चलोन म्हजी वाट जाता. एज आय वॉक आय मेक माय वे. आमी जाणां शेतान आमी चलता तेन्ना चलोन चलोन पांयांची वाट जाली. दोंगरांनी चल्लें जाल्यार चलोन चलोन पांयांची वाट जाली. आनी हे भशेन आमच्या जिवितांत जशें आमी जियेता, जश्यो आमी कोडण्यो विचून काडटा, जसलें जिवीत आमी विचून काडटा, तें आमकां चलोन चलोन देवाशी व्हरता, आमची वाट जाता. ना जाल्यार घडयेक आमी चलोन चलोन आमचीच वाट आनी खंय तरी व्हरता. आनी ह्या खातीर बाबा भयणानो, आयज पादाग्नेलाच्या नोवेनाच्या दिसा, ह्या 7व्या दिसाक आमच्या जिविताक एक आत्मीकताय आसूंक गरज. आनी आत्मीकताय म्हणजे जिवितांत स्पिरिच्युअलिटी आमी म्हणटा. आमच्यो जायती कोडण्यो बऱ्यो जावंक, आमी बऱ्यो त्यो वस्तू विचून काडूंक, बरी ती देवसवां करूंक, हें सगलें करतले हांव जाल्यार ही आत्मीकताय गरजेची. आनी हेंच की पाद आग्नेलान आपल्या जिवितान केलें. ताणें जेजू भाशेन पवित्र आत्म्यान आपल्या जिवितान तो उक्तो जालो. देवाचो आत्मो म्हजेर आसा, तसोच आमचेर सोमेस्तांचेर तोच आत्मो आसा जे आमी देवाच्या उतरान आयकलें. हेंच की पाद आग्नेलाच्या जिवितान आसलें. आनी ह्या खातीर बाबा भयणानो, देवाक तो एकटवलो, बाबा भयणांक एकटवलो. आनी हे परी सोमेस्तांक उदी करून एकामेकाचेर राग धरून आसलेल्यांक, दुस्मानकाय जियेतल्यांक ताणें मोगाक एकठांय गेली. जशें आमी पयल्या वाचपान आयकलें, जो कोण देवाचो मोग करता पूण आपल्या पेल्याक जळटा तो फटकिरो. आनी ह्या खातीर देव आमकां आपयता आपल्या आत्म्यान भरून आत्मीकताय विचून काडूंक. मोगाची आत्मीकताय. आनी मोगाची आत्मीकताय बाबा भयणानो आमच्या जिवितान, उदी करून आमच्या पवित्र सभेच्या जिवितान साबार भासांची आसा. आमच्या पवित्र सभेच्या जिवितान कितलीं भांडारां आसात आत्मीकतायेची. आनी ही आत्मीकतायेची भांडारां ही 2000 वर्सां पोटी आमच्याच बाबा भयणांनी पवित्र आत्म्याच्या आदारान जेजूचो मोग करूंक, जेजूशी वचूंक तांणी विचून काडली, तांणी सोदून काडली, ताणें जिविताचे अनुभव घेतले. आनी हे बरी जायत्यो आत्मीकताय आमकां मेळ्ळ्यो. तांतली आतां आमच्या पाप साहेबान आमचे मुखार सिनोडॅलिटी हाची आत्मीकताय दवरल्या. आमी वाट चलता. आमी कोंकणींतल्यान म्हणटले आमी परिशोध, ग्रेक भाशेन हें उतर सिनड. परी म्हणल्यार आमी सगलीं सांगाती सोदता वाट. भाव भयणानो, सिनोदूस हें ग्रीक उतर सांगाती सोदता ती वाट. आनी सांगाती एकामेकाचे बरोबर, एकामेका बरोबर चलून आमच्या सांगाता चलता तो आमचो देव आमकां ही वाट दाखयता, हे वाटेन आमकां चलयता. आनी ह्या बसत बाबा भयणानो, खेरीत भाशेन ही वाट देवाची आमी एकामेका सांगाता. देव जो आमकां आपयता, काहाल इज्रायल म्हणून इज्रायलाक आपयली, तेच भाशेन देवाची पोरजां जावंक आदले करून आमी जाणा इज्रायल पोरजेक एसेंबल केली एक्लेसिया. आमी आमकांय आपयलेली पोरजां, आमी नवे इज्रायल, आमी
आनी हे पवित्र सोबेन एकचारान एकवटान सांगाती मिसांवान वांटो घेवन बाबा भयणानो आमी आमच्या काळार आमचें बागियनपण जिवंक शकता आनी ह्या खातीर बाबा भयणानो ही नवी आत्मिकताय आमी ओळखूंक आमकां तीग जाणांची आत्मिकताय पवित्र पुस्तकांतली आत्मिकताय तुमचे मुखार हाडची दिसता. पयले सुवातेर बाबा भयणानो बायगेवन पावलूची आत्मिकताय बायगेवन पावलू सगळेंच बरयता तेन्ना आमकां एक ताची आत्मिकताय दिसून येता. खंय ताचें जिवीत रमलोलें आसा. तो म्हणटा इन क्रायस्ट जेजून क्रिस्तान हांव जियेता तो हांव न्हय पूण क्रिस्त म्हजे सवें जियेता तो हांव न्हय क्रिस्ता सवें तो जियेता क्रिस्तान तो आसा क्रिस्तान तो सगळें जिवीत पळयता आनी ह्या बसत कोस्तानूय जेजू सांगाता आसा वेन आय एम वीक देन आय एम स्ट्रॉंग कित्याक जेजू ताचे बरोबर आसा आनी ह्या खातीर तोच म्हणटा कुर्सार किडायला क्रिस्तांत म्हाका किडायला जेजू वरवीं म्हज्या कोस्तान हांव जेजूच्या कोस्तांत वांटो घेता. बा भयणानो पयले सुवातेर परिशोधीची ही आत्मिकताय आमी तर जियेतल्या जसो पादाग्नेल आपल्या काळार आपले भाशेन जियेलो ते भाशेन आमच्या काळार आमी जियेतल्या जाल्यार देर इज नो अदर वे वी हॅव टू लिव इन क्रायस्ट. क्रिस्तान आमी जिवंक गरज आमी क्रिस्ती पाटलावदारां आमी क्रिस्तांव आनी ह्या खातीर हांव क्रिस्त आनी हांव जियेता तो हांव न्हय क्रिस्त म्हजे सवें जियेता आनी ह्या खातीर बायगेवन पावलूच आमकां जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या वरवीं आयच्या काळार कशें आमी क्रिस्तांव जावचे कशी आमी वाट तांगची आमी वाटेर आसा कोणूच पावूंक ना स्वर्गार स्वर्गीचे वाटेर चलता जेजूचो पाटलाव करता काल्तिकायेन जेजू फाटल्यान वचूंक जेजूची आमी रावूंक जेजूशीच आमी सगळींच जेजूची जावंक. बाबा भयणानो हें पयलें बायगेवन पावलो कडेन शिकुया. दुसरी वस्त सेंट लूक बायगेवन लुकास जाचें शिव वर्तमान आमी आयज आयकलें. ह्या शिव वर्तमानांत बाबा भयणानो किरीत भाशेन आमी जाणाव ताची आत्मिकताय दिसोंक लागता. आमी म्हणटा ह्यो वाट जेजू चलता जेरुजाल्याक वचपाची वाट खुर्सार मरपाची वाट पूण वाटेर तो सगल्यांक वेंगयता. बाबा भयणानो बायगेवन लुकासाची स्पिरिच्युअलिटी इन्क्लुजिविजम कोणाक भायर आयना सगल्यांक सांगाता सगल्यांक बरोबर व्हरून. बाबा भयणानो ही ती परिशोधीची आत्मिकताय सगल्यांक सांगाता टू वॉक विथ एवरी वन हॅज अ जर्नी ऑफ लायफ. आमचीच जर्नी देवाक मानली दुसऱ्यांची न्हय अशें ना सगळीं देवाची भुरगीं आनी ह्या खातीर बाबा भयणानो आमी जे आमी पळयता लुकासाच्या शिव वर्तमानान जेजूची जे गोत्राची खबर करता आदामाक सावन सुरू करता जेजू सरवंडार सगल्यांचो जेजू जायत्या जाणांगेर उदी करून पातयांगेर जेवणाक वेता सांडलोल्यांक बरें करता आनी भाशेन आयज आमी पळयलें शिव वर्तमानान पर्यंत सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा हें लुकास म्हणटा. गरिबांक बरी खबर दिवंक कैद्यांक सुटका दिवंक आनी साबार जाणांक जुलुमांक सांपळिल्ल्यांक सोडूंक अशें इन्क्लुजिविस्ट म्हणटच आमी दुसऱ्यांक भायरोवन हांव स्वर्गार वेतलो म्हण चिंतलो तो फाटीं पडटलो. कोणाक भायर रावंक जायना. देवाचो बाबा भयणानो सगल्यांक एक खेरीत प्लॅन आसा आनी ह्या खातीर देर इज अ युनिवर्सल साल्विफीक वील ऑफ गॉड. देव सगल्यांक सोडूंक सोदता आनी ह्या खातीर बाबा भयणानो आमच्या जिवितान आमी सगल्यांक उक्ती सगल्यांक आमी आयकता सगल्यांक सवें आमचें मन आसता आनी आमी वाट सोदता. आनी तिसरे सुवातेर बाबा भयणानो आमी बायगेवन सेंट जॉन हाचो स्पिरिच्युअलिटी सोदुया. तोय आपल्या शिव वर्तमानान आमकां आत्मिकताय दिता. आमी जाणा बायगेवन जॉन निमाणो बरयता आनी त्या काळार जायते सोंसचें पडलें सुदैवांक. बाय 70 तांचें देवूळ मोडून उडयलें. पॉम्पे नांवाचो रोमाचो किरीत भाशेन तांचो जनरल आयलो तांचें लक्ष रायलें आख्खें फातरार फातर त्या देव मंदिराचें नांत जशें जेजून सांगलोलें तशेंच घडलें. ह्या मंदिरान फातराचो फातर उरचो ना आनी केन्ना घडलें 70 AD आनी हे शिव वर्तमान बरयतात 100 AD. आनी त्या वेळार आमकां ह्या
शिव वर्तमानान संवसाराचेर नदर मारून संवसाराची वो संवसारी जावंक नाय म्हूण जो हांव शिकयता. वी आर इन द वर्ल्ड बट वी कॅनॉट बिलॉंग टू द वर्ल्ड. म्हणटच ह्या आत्मीक वाटेन आमी चलतना ह्या संवसारांत आमी आत्मीक वाट चलता. संवसारा भायर वचून भाग्यांत आमी जावंक जायना. आदल्या तेंपार घडये चिंताले फुगा मुंदी, संवसार पळापळ काडुया, पळून वचुया, भितर सरुया, भायर सरुया. अशें ना. वी आर इनकार्नेटेड इन द वर्ल्ड. आमी ह्याच संवसारांत जियेता, ह्याच संवसारांत जल्माक आयल्या, ह्याच संवसारांत मरतल्या. आनी ह्या खातीर ह्या संवसारांत जिवनूच आमच्यान भाग्योंक जावंक जाता. आनी हेंच की संवसारांत जिवन संवसाराचें जावचें न्हय, हें भाग्योंक जो हांव शिकयता. भाव भयणानो, आमी तर ही नवी आत्मीकताय, परिशोधीची आत्मीकताय जियेतल्या. तशें जाल्यार जसो भाग्योंत आमी भाग्योंत म्हणटा आमचो पाद आग्नेल जियेलो, ताच्या काळार मोगाची आत्मीकताय आमच्या काळार हीच मोगाची आत्मीकताय आमच्या पाप साहेबान दाखयली. आमी उक्ते रावंक पळयता आत्म्यांक. टू एनकावंटर गॉड इन ईच अदर, टू एनकावंटर गॉड इन द नेचर, टू एनकावंटर गॉड डीप विथीन अस. आनी हे बरी देवाक आमी भेट्टा, देवाची आमी जाता देखून एकामेका सांगाता वाट चलता. ही वाट आमी थांकूंक देवाचो आदार आमकां मागुया. उबीन रावुया. आमचो भावार्थ आमी खोल करून ह्या वेळार सोबी माजार गोट करून आमची थोडीच मागणी ह्या वेळार देवा मुखार उबारुया. आमचे पवित्र सभेच्या फुडाऱ्या पासत मागुया. मानेवंत आग्नेलाची आत्मीक प्रेरणा घेवन आमच्या पाप साहेबान, बिस्मानी आनी सगळ्या फुडाऱ्यांनी आनी भोव करून पिलार संस्थेच्या सगळ्या वांगड्यांनी दुसऱ्यांची सेवा करतना आपली जबाबदारी सुफलायेन पालूंक आनी आमचे आत्मीक दायज सांबाळूंक वावरूंक बापाचो आदार तांकां मागुया. दोयाल बापा, आमची मागणी आयकून घे बापा. आमचे मदल्या गरजेवंतांचो आमी उगडास करता. तांच्यो अडचण्यो आनी प्रश्न पयस जावंक तांकां आदार मेळूंक आनी गरजेक सांपडलोल्यांक आदार दिवूंक आमचे कोनवाळायेचे हात उदारपणी तांकां पावूंक निर्मी म्हूण देवा लागीं मागुया. दोयाल बापा, आमची मागणी आयकून घे बापा. ह्या मिसान भाग घेवंक जायती आमची पिडेन आनी दुखांत कश्टवतली भाव भयणी हाजीर आसात. बापान तांचे सवे आपली दया दाखोवंक तांकां पेकवणी फावो कर म्हूण बापा लागीं मागुया. दोयाल बापा, आमची मागणी आयकून घे बापा. सगळ्या पिडीवंतांक आदार दितोली आमची भाव भयणां भोव करून दोतोर, नर्स आनी हेर गोरची जी तांचो जतनायेन परामोस करतात, तांणी सेवे चाकरेच्या मनान हो वावर करूंक तांकां कृपा मागुया.
मान्यवंत आग्नेलाच्या सांत कोरोना खातीर आमची खालती मागणी बापाक उबारुया. आत्मीक सेवा करतना ताणें भावार्थाचें आनी सेवेचें दायज दवरलां. ताचे मजतीन आमी आमच्या समाजांत सेवे चाकरेची जावंक आमकां प्रेरणा मेळूं म्हूण बापा लागीं मागुया. दोयाल बापा, आमची मागणी ऐकून घे बापा. सुर्गींच्या बोदयाल बापा, ही थोडीच मागणी आमी तुज्या मुखार घालता. मानेस्त पाद आज्ञेला भशेन आमचे जिवितांत आमी आत्मीकताय विचून काडूंक सगल्यो आमच्यो खोरण्यो ह्या आत्मीकतायेच्या उजवाडान आमी जियोंक आमकां आदार दी. ही आमी मागता आमचे पुता जेजूचे नांवी. आमेन. तुझ्या पवित्रोल्या मुखार बापा एक सोलो दवर. जेजू निर्मल भुरगो तुजो उंड्या भितर लिपतात कोलयो. Duši Jezusowej sogli, kilkor podki burgi duši, kovačo konjo amin, utkače tebe amin. Jezuče sadej amin. Jezuče sadej म्हज्या बाबा भयणांनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलीं जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सभेच्या दावा सर्वेस्पर मानून घेवं. बोदयाल बापा, आमच्या जिविताची दर एक घडी तूं चलयताय. भलायकी आनी पिडा तुज्याच हातान आसा. ह्या बलिदानान जेजूच्या कस्ता मरणा बरोबर पिडेंत आसलेल्या आमच्या बाबा भयणीचे कश्ट आनी दूख आमी तुका भेटयता. जसो तांचे पिडेक लागून आमचेर राखांत आयलो, तसोच तांकां मेळिल्ले भलायके खातीर आमकां संतोश भोगूं आमी मागता आमचे पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पर आतां उबारता. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिन बासूया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदार आनी शासनाच्या देवा, सर कार्य आनी सोडताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमच्या सोक्त विनाशी स्वयंभाग तुवें तुज्यो गणीत पदवेचो आदार दिलो, पूण सोडवण आमा मनशांची आमच्या सारक्या एकल्यानूच करची. मनशान ओगडायलोली इश्टागत तुजी जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं खुद मनशान परतून जोडची. ही येवजण तुज्या मोगाची.
तातूंत अदीक परजोळटा महिमा तुजी देखून त्याच जेजू देशी देवदूतांचो सगळो दलबार संतोषान भरून तुजे मुखार तुका वाकांटा वयर सरगार ताचे वाकांनी आमचे ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती करता. Povin, 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 dolbarazo sorves potu. Sorgani samsar bola tuja moi movan, un sorgitu kazoi soi. Sorves poraci navieta da kazoi, un sorgitu kazoi soi. बापा करोस तूं पवित तूं सगल्या पवितपणाची सोड तुज्या पवित आत्म्यांक धाडून इंडिणी पवित करून आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कोश्ट मरण सोसूंक बेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासन तो मोडलो तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हटलें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही मोची कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हटलें तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची खाल्स नव्या आनी सासणी कोर्राचें रगत पातकाचें बक्षोनी मेलच्याक तुमचे बसत आनी समेस मनशां बसत तें वारोतली हे म्हज्या उगडासाक करात. Bavartaco gut por gutuja. Sumia Jesu amigo udokata, ani hekashit lepieta, title potito vojmovanie son, ami duše moror porgota. बापाजीच्या मनाचा अनबनोचेवणपणाचो आमी भक्तीपणी ग्रास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वंची काजका समोर पिता चे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केला देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुणां रगत शेवतेल्या मास समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय करून म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबा फिलिप नेरी आमच्या बिस्पा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो भरवंसो धरून मेल्यांक ते आमच्या भाव भयणीची काकूट कर तांकां आनी दिसागोचेर मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परतोडीत तुका मोड करूंक खबर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार बरे देवाची मागीर सांगती चौपती भागून तुजे भागून तुतांक आनी चड काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सस्नाच्या सुखांत आमकां वांटून तांची सांगता तुमी म्हाका बूक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सरपदवीदार बापा सरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनांक आमेन. जेजून शिकयल्लें प्रार्थना करून आमकांय आत्मीक थाय आनी ताची गरज आमी ओळखूंक अदी करून आतांच्या काळार आमी बायग्योन सांग आमकां परिशेदीन दिल्ली स्पिरिच्युअलिटी ऑफ सिनोडालिटी आमच्या पाप साहेबान शिकयल्ली वाट देवाक एकामेका समें वळखूंक देवाक संस्कारांत आमी भेटूंक देवाक ताच्या उतरांत आमी मेळूंक
आनी बरी पवित्र सोबेन एकामेका सांगाता जेजूची वाट चलूंक एकामेकाक वेंगेन धरून एकामेकाचो हात धरून फुडें वचूंक आमकां सगल्यांक बोड मागून जेजूचो आदार मागून जेजूच्याच उतरांनी बापाक उलो करुया. आमचे बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज्य येवं, तुझी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो वगडास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता, तुज्या आमची पातकां घोस, आनी आमकां तारणे पडूंक दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार. दया करून हे जिवितान सबोसकाय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरमंडळा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोर वोशोन उतरेकता तर आमकां जुदार काकोती सर पातकांतली सटोय आनी सोराकानांतली वाडटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें जे धर्म तांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचे न्हय पुंचे पवित्र सभेच्या बाबा ताचे दिसकाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तूं जो जी येता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनांक. आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक सुम्याची शांती वांटुया. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक पयल्यान ती सगळी आमी सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितरूचे म्हाका पावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली.
भारतान जेजूक आमच्या काळजान आमी शिवला. घडीभर आमचे दोळे आमी बंद करुया आनी गुप्ती आमी जेजू लागीं उलोवया. प्रार्थूया. कोनवाल्या बापा, पिडे शिडे वेळार तूंच आमचो तीर आसरो. ह्या पवित्र संस्कारा वरवीं पिडेंत आसलेल्या आमच्या भावा भयणीक तुज्या मोगाचें बोल दाखय आनी तुजे सासायेंत बरी जावन तुज्या बाबात्यांच्या जोम्यान ती तुका वाखाणूंक पावूं. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. बसूया. मोगाल बोंबेनो तुमकां सगल्यांक हे पवित्र जाग्यार पळोवन आमी खुशाल. तुमच्या काळजा मनान घेवन आयिल्ली मागणी मानेवंत आज्ञा वरवीं दोनूय देवाक तुमी मिसान उबारली. तुमच्या काळजाच्या ओत्रेक दोनूय देवान मानेवंत आज्ञा वरवीं तुमकां फावो करचे हीच आमची मागणी आनी आवडे. हे मिसांत खेरीत भाशेन वांटो घेतिल्ल्या बोरयेच्या फिरगोजकारांक दिनवासता आसतना आमच्या नांवान दोनूय देवाक उबारलें हें बलिदान बोरयेचे फिरगोजीचो पादविगार फादर विक्टर फेरांव हाका आमी दिनवासता. बराबरूच ताच्या सांगाताक आशिल्ले फादर लिओनार्ड क्रोया तांकांय आमी दिनवासता आनी तांचे बरोबर तांचो कॉयर जाणें मधूर ताळ्यांनी गितां गावन आमची काळजां दोनूय देवाक उबारूंक आमकां सोंपेपण दिलें. दोनूय देवान भरपूर आशिर्वाद तुमचेर, तुमच्या वावराचेर आनी तुमच्या फिरगोजकारांचेर घालचो म्हूण आमची मागणी आनी आवडे. कांय कॉलोन्यो पिडेस्तांचेर मागणे मिसा उपरांत इगोर्जेंत आसतली. एक नवी ऑडियो CD पाद आग्नेल आमच्या इश्टा उजवाडाक हाडल्या. ती बँड स्टँडान विक्रेक मेळटा. आमचे पिलारचे संस्थेक पाद्री जावंक सोदतल्यांक कोणूय स्पॉन्सर करूंक सोदता जाल्यार हाची बारीक म्हायती बसज डेस्क ऑफिस आसा थंयसर तुमच्यांनी घेवंक येता. 2024 वर्साची इंग्लीश आनी कोंकणी बायबल डायरी बँड स्टँडान आनी पुस्तकशाळान विक्रेक मेळटा. वावरड्यांचो इश्ट हें पत्र आनी फादर आग्नेल कॉल हें मॅगझीन कोणूय सबस्क्रायब करूंक सोदता वा तुमचें सबस्क्रिप्शन रिन्यू करूंक सोदता जाल्यार आमच्या ऑफिसा भायर थंयसर माटोव घातलेलो आसा थंयसर तुमच्यांनी करूंक येता. आयज राती मानेवंत आग्नेलाच्या सांत करणा पासत मागूंक आनी आमची ओत्मीक नवसोरणी करूंक नायट विजील हांगासर आसतलें. सुरू जातलें रातची 9 वाजता आनी सोंपतलें दुसऱ्या दिसाक सकाळची 5 वाजता. हें नायट विजील चलयतले ब्रदर एडमंड एसोसिएशन ऑफ क्रुसेडर्स फॉर जिजस एंड मॅरी. मोगाल भवामिनो मानेवंत आग्नेल ओचोऱ्यांचो सागोर आमच्या गरजां त्रासान आकांतान अदीक करून आमच्या अडचणीच्या वेळार आमी भावार्थान उलो मारता. मानेवंत आग्नेल देवा कडेन मागून जायतें बरेपण आमकां फावो करता. आयज SP कार्दोज आजोसितान आमकां अशें कडीत करूंक लायता. हांव मानेवंत आग्नेलाची भोगतीन सदांच आस्कार सुस्कार काडटालीं. म्हज्या एकल्याच पुताक शिकयले उपरांत नोकरी मेळूंक. ह्या वर्साच्या जुनांत म्हज्या पुतान एश्लीन बोटीर वचपाक मुंबय वचून कोर्स केलो. हांव पिलार सेमिनरीन काम करता म्हणटच दर ब्रेस्ताराक म्हज्या कामा पयलीं हांव म्हज्या पुता पासत मानेवंत आग्नेला लागीं नोव्हेनाच्या मिसांत मागतालीं. कोर्स सोंपयले उपरांत पुतान आगोस्ताच्या म्हयन्यांत ऑनलायन इंटरव्यू दिलो आनी तो रोखडोच सिलेक्ट पर्यंत जालो. ऑक्टोबराचे 17 कंपनीची ईमेल आयली विजा मारूंक मुंबय वच म्हूण. बोटीर चडपाची तारीखूय दिल्ली ऑक्टोबराची 24. पूण ऑक्टोबराचे 24 पयलीं पुताच्या हातांत विजा येवंक ना. तर आतां विजा विड्रॉ करची पडली. हें सगळी खबर आयकून हांव एकदम निराश जालीं. पूण भावार्थ सोडूंक ना. म्हजें मागणें म्हज्या पुता पासत हांव मानेवंत आग्नेलाचे मजतीन चालू दवरलें. आतां अजाप म्हणल्यार कंपनी आतां स्पेनाक बोटीर चडपाक नवी तारीख दिल्या आनी ती तारीख ही नोव्हेंबराची 21. हे पावटी तरी विजा वेळार आयली आनी जिस्तूच नोव्हेंबराचे 20 जो जावन आसा मानेवंत आग्नेलाचो पुण्यतिथीचो दीस. नवे नोकरेक आपली वॉयेज गोवा टू काटार आनी उपरांत स्पेनाक विमानान म्हजो पूत सुरू करतलो. हांव मानेवंत आग्नेलाक काळजांतान दिनवासतां आनी शेकी म्हज्या पुताक
फावो तसली नोकरी मेळ्ळी म्हूण मानेवंत आग्नेलाक वेगीच सांताचो मान फावो जावंक मागता. मोगाल भोमिनो हो एके आवयचो बावाट तिच्या ओडचणीच्या वेळार आमच्याय काळजामणे जायत्यो गरजो घेवन आमी हांगासर आयल्या. आमचो बावाट जिवाळ करून नव्यानाच्या मागण्यांत आमी वांटो घेवया, उबी रावया. उपकार मेळूंक मागणी. सोर पदवेदार देवा आमच्या सोर्गींच्या बापा, आमचे सोडवणी खातीर तुजी मांडावड दिनवाशी मनान आमी वळखता आनी त्याच खातीर तुवें विचून काडलेल्या सेवकां उद्देशी ओचोरें लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानता. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशी परी चलूंक जाय हें दाखोवंक जो विस्वासी सेवक मानेवंत आग्नेल एक नमुनो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिन वाचता. आनी पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मानेवंत आग्नेलाच्या बाग्योन जिविताची देख आमी घेवंक पावल्या प्रमाण काळजांतान मागता. तशें जाता मानेवंत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनंतबरी जिवितान बागीदार जल्म दाखोवंक उपकार. तुजी गरज भवार्थान फुडें घाल. एक खुणा कशी फावो कर म्हूण विनयता. मानेवंत आग्नेलाक बाग्योंताचो मान मेळूंक मागणी. उगोणीत काकुतीच्या देवा सोरपोट पडून तुज्या पांयां सोशी आमी मागता. व्हडा विस्वासान तुजी खुशी आनी आमच्या बरेपणाक उपकारता जाल्यार मान्यवंत आग्नेलाक सांताचो मान फावो कर. आमचे पवित्र सभेचे इगोर्जेचे उगडपोर घटणे उद्देशी मागता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची नावी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. सोर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडोवकार.